वाळपय आनी पणजे पोटवेंचणुका चवथीच्या दिसांनी जावपाच्यो आसात। ती तारीख रद्द करून दुसऱ्या खंयच्याय दिसा वेंचणुको घेवच्यो म्हण मागणी करपी पत्र हिंदू जन जागृती समितीन राज्य वेंचणूक आयोगाक सादर केलां। हिंदू जनजागृती समितीतर्फे आम्ही हांगासर हे निवेदन दिवपाक आयला। हांव जयेश थळी आनी म्हाज्या सोबत श्री भाई पंडित, उदय मंच, राज बोरकर अशे विविध संघटना ह्या माध्यमांतल्यान एकत्रीत आयल्या। गोमंतक मंदिर महासंघ आसा, मागीर जे युवा संघटना आसा अशें आसा। ह्या सगळ्या संघटनांनी ह्याचेर आवाज उठयला आनी हो विशय जो आसा तो म्हणजे आमची जी येता ती जी पोटनिवडणूक आसा त्या संदर्भान आसा। 23 तारखेक ऑगस्टाच्या ही पोटनिवडणूक ठरयल्या आनी आमची गणेश चतुर्थी ही 25 तारखेक आसा। एक तर विशय आसा की श्रावण म्हयनो चालू आसा, ज्या म्हयन्यांत आमचे सगळे धार्मीक उत्सव सण आसतात, वार आसतात आनी कितें आसता, त्यामुळे सगळे हिंदू हे त्या हातून व्रत आसात, तातूंत व्यस्त आसतात। अशा परिस्थितीन ह्या गणेश चतुर्थीच्या वेळान ऐन काळान आनी उत्सवाच्या काळान ही निवडणूक दवरप म्हणजे एका दृश्टीन आमकां खंय गृहीत धरले गेल्या सारखे दिसतात। आनी अनेकांनी ह्यो धार्मीक भावना ज्यो आसल्या आपल्यो त्यो प्रकट केल्ल्यो आसा की ही जी निवडणूक आसा ही तारीख बदलची, खंयच्या अन्य दिसा दवरची, जेणे करून ह्या काळान आमच्या उत्सवाचे उत्साह जो आसा ताचेर विरजण पडचें न्हय, ही आमची मागणी आसा। वेंचणुकांची प्रक्रिया 6 म्हयन्यां भितर जावप गरजेची आसा, म्हण वेंचणूक खंयच्याय परिस्थितीन जावप गरजेचें। मात हिंदू जन जागृतीन भेटयिल्लें पत्र केंद्र वेंचणूक आयोगा मेरेन पावोवपाचें काम राज्य आयोग करतले म्हण अतिरिक्त मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नवती उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। हिंदू जनजागृती समिती तांचे पदाधिकारी हांगासर आयिल्ले, तांणी एक रिप्रेझेंटेशन दिलां की इलेक्शन जे आमी बाय इलेक्शन वाळपय आनी पणजेचें ते विशयून हांगा दवरलां, ताचेर पुनर्विचार करचो म्हणून। कारण ते म्हणटात की हो चवथीचो प्रिपरेशनाचो दीस आसतलो, कारण 25 तारखेक गणेश चतुर्थी गोंयांत, आनी गणेश चतुर्थी म्हणटा तो मोठो उत्सव गोंयांतलो। त्या उत्सवाचेर कितें तरी परिणाम जातलो, त्या खातीर ते 23 तारखेक दवरले, ते चेंज करचे अशें म्हणून। इलेक्शनचे शेड्यूल आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा, म्हणटकीर तातूंत बदल जाणें शक्य आसा काय ना ते आमी आतां सांगूंक शकना, पूण तांचो जो कितें तांणी आमकां दिलां आसा मनोगत जें कितें तें आमी कमिशना पर्यंत पावयतले। दुसरी गोश्ट म्हणजे इलेक्शनां ते 6 म्हयने भितर जावंक जाय, म्हणजे सप्टेंबराचे 14 ते 15 तारखे भितर हे इलेक्शनाचो प्रोसेस आसा तो कंप्लीट जावंक जाय। कारण ज्या दिसा नॉन इलेक्टेड मनशान हाजो ताबो घेतलेलो आसा त्या दिसाच्यान 6 म्हयने आमी लागू धरतात। ताजे मध्यंतरी अन्य कोणी जो पळय राजिनामो दिल्लो आसा तोय तातूंत येता, म्हणजे त्या प्रमाणे ज्या दिसा नवीन हे स्थानापन्न जाले त्या दिसाच्यान 6 म्हयने भितर हे इलेक्शन जावपाक जाय। म्हणजे कशाय परिस्थितीन हे इलेक्शन आमकां घेवंकूच जाय, आनी त्या खातीर आमी चवथीचे 2 दीस अशे ते वगळून ताजे पयलीं इलेक्शनचे शेड्यूल हे केल्लें आसा। पूण तरी आसतना तांच्यो भावना तांणी ज्यो केल्ल्यो आसा त्यो त्या संस्थे पर्यंत किंवा त्या ऑथॉरिटी कडेन पर्यंत पावोवपाची आमी वेवस्था करतात।